32वो भाग. शावेराचे 7 कोरोन आणि पोरबीचो दीस. सगळ्यांक नमस्कार. आयच्या ह्या भागांत आमी सांत फ्रांसीस शावेराचे 7 कोरोन आणि ताका संवसारभर मान दिवन आणि कातोलिक धर्मांत ताची परब खोलायेन कशी पाळटा ती पळयतले. शावेराची 7 कोरोन. शावेराच्या उल्लेखांनी मिशनरी वावराक लागून आणि क्रिस्तांव धर्म परगटपाक अखंड समर्पणाक लागून नांव मेळून घेतिल्ल्यान सांत फ्रांसीस शावेराक सांत म्हूण पाचारलो. 7 कोरोनाची प्रक्रिया. शावेराचे 7 कोरोन म्हटल्यार ताचें बागिवून जिवीत, भोव वर्तें आनी अजापांच्यो करण्यो पवित्र सभेन हे वळखून घेतल्यो आनी ह्यो ताच्या पुराय प्रक्रियाचो परिणाम आसलो. ताचे 7 कोरोन म्हूण पाचारपाक क्रिस्ती शेगुणाचो आनी संवसारभर लोकां खातीर प्रेरणा म्हूण काम करपी ताचो दर्जो दाखयता. शावेराची परब पवित्र सभेंत. शावेराचो पोरबीचो दीस ताच्या जिविताचो, दायजाचो आनी इगोर्जेक दिल्ल्या योगदानाचो डिसेंबराचे 3 तारखेर आमी समोर उमथाव. ताच्या मिशनरी उमेदीचेर उत्सव आनी मिशनरी वावराचेर म्हणजे ताच्या बागिवून जिविताचेर नियाळ करपाचो हो दीस. संवसारभर हो दीस समोर उमतात, न्हय फकत जंय ताणें आपलो मिशनरी वावर केलो थंय, पूण आख्ख्या संवसाराच्या कोनशा कोनशांनी व्हडा भक्तीन आनी भावार्थान हो दीस मनयतात. शावेराचे मिशनरी वावराचो उगडास. पोरबेचो दीस शावेराच्या थामोनासतना केल्ल्या मिशनरी वावराचो उगडास करपाक एक सुयेग आमकां. हो ताचो वावर भावार्थ परगटपाचो आनी क्रिस्ती धर्म अखंड करपाचेर म्हत्व स्पश्ट करता. पोरबे समयार भक्ती. शावेराच्या पोरबेच्या दिसा कातोलिक तसोच हेर धर्माचो लोक वेगवेगळ्या पद्दतीन जावं धर्मांत मागण्या रिती, इगोर्जेच्यो खाशेल्यो सेवा आनी शावेराच्या जिविताचेर आनी शिकवण्याचेर नियाळ करता तो दिसून येता. शावेराच्या जिवितांतल्यान प्रेरणा चालू. शावेराचें जिवीत आनी मिशनरी उमेद कातोलिकांक एक देख, दुसऱ्यांक भावार्थ परगटपाक आनी दुसऱ्यांची गरजेवतांची सेवा करपाक. फ्रांसीस शावेराक 7 म्हूण पाचारपाक आनी कातोलिक धर्मान ताच्या पोरबेचो दीस पाळप हाका एक खेरीत म्हत्व दिल्लें आसा. ताच्या शेगुणी जिविताक, मिशनरी यंत्राक आनी क्रिस्ती भावार्थाक अखंड विस्वासाक लागून संवसारभर भावार्थ्यांक एक देख दिता. ह्या भागांत म्हज्या सांगाता वांटो घेतल्या खातीर तुमचे उपकार आठयता. ताच्या मिशनरी दायजाचो खोलायेन परिणाम म्हटल्यार शावेराचे 7 कोरोन आनी ताच्या पोरबेचो दीस.